आज आम्ही केपें मतदारसंघातलो कौटुंबी भागांत आयिल्ले आसा आनी एक आनंदू बगुलसाई हाचें घर पळोवपाक आयिल्ले. श्रमदान कन्सेप्ट हो जे आमचे सिद्धार्थ बाब आसात, आमचे आमदार निलेश बाब आसात, बाकी सगळे कार्यकर्ते आसात. सिद्धार्थ बाबा म्हाका बरेच दीस तो सांगतालो की श्रमदान तोय आमचो वॉरियर. गेले सादारणशे वर्सभर आमच्या वेगळ्या भागांत काम करता, वेगळे ते कन्सेप्ट आमी विचार करता आनी त्या विचाराच्या प्रक्रियेक ताकाय घेता आनी ते करता आसतना की ताका पयर आमी हल्लीच म्हणजे 23 तारखेक 30 घरां दिवपाचो कार्यक्रम जो आसा पणजे जालो. 30 घरां एकच दिसा दिल्या चावी आमी 30 दिल्ल्यो आनी त्या दिसा सिद्धार्थ बाब आशिल्लो आनी ते एकंदर ताणें पळयतकच ताकाय ह्या घरा संदर्भातली ते ताजे झेडपीचो भाग आसा आनी त्यामुळे ताका खबर आसा ते घर पडलेलें आसा म्हणजे फाटल्यान ताची पूर्ण त्या घराची नासूच जाल्ली आसा, उदक भरलेलें आसा आनी ताणें बरेच दीस तो सांगतालो की येवन एटलिस्ट पळोवन तरी जा. आज पळोवपाक आयिल्ले आसा आनी खरेंच त्या घराची दुर्दशा जाल्ली आसा आनी सगळ्यात म्हत्वाचें म्हणजे त्या घराचो कर्ता पुरुश जो आसा न्ही आनंदू बाब अंथरुणाचें आसा आनी अंथरुणाचें असले कारणान सादारणशें सिद्धार्थ बाबा त्याचे मन पिगळप सारकेंच. म्हणजे तो जर संवेदनशील आसत जर जायत मन ताचें म्हणजे एज ए पॉलिटिशियन म्हणून जर ताची पाजरता आसत जर जायत न्ही जाल्यार तें पाजरप सारकें आसा आनी तांणी ती पळयलें चित्र म्हणजे दुख्खद घटना आसा. त्यामुळे म्हाका हांवें घर पळोवपाक आयले नंतर आमी आनंदूचें घर पळयलें, ताच्या बायलेक मेळ्ळे, ताच्या भुरग्यांक मेळ्ळे आमी. म्हणजे तांची इच्छा आसा श्रमदानाचें घर बांदचें. तर आज हें घराच्यान पळयता आसतना जो तुमच्या गांवचो उत्साह जो पळयल्लो जर जायत न्ही जाल्यार हांव चक्रावून गेल्लो आसा. जे तुमचे वॉरियर जे आसा जावपाक ते सोदता आसा न्ही आनी हांव तुमकां सांगता हें घर आमी 25 दिसां भितर आमी कंप्लीट केलें. 25 तशें जावंक शकता. एक्झाम्पल आमी सेट केलें. बाकी आमी 70 घर बांदलीं आसा पूण हें घर जें आसा न्ही ह्या भागांतलें आमी एक मॉडेल दिलें. हांवूय काम करतलो, निलेश बाबूय काम करतलो आनी सिद्धार्थ बाबा आमी फिजिकल आमी काम करतले आनी सबंद गांवचे लोक काम केले आनी श्रमदानांतल्यान गांवपण, मनीसपण आनी गांवांतल्या आपच्याच भावाक अपंग जो भाव आसा ताका मदत कशा तरेन जावंक शकता हें एक्झाम्पल आमी सेट करया. रमेश बाबाचो कॉन्सेप्ट हांवूय थंय खुबदां गेलो काणकोणा. म्हाज्या हातीन फावंडेशनतून तेणी घातलेली कॉन्सेप्ट बरो आसा. ते गांवपण पयलीं आसलें आतां पयलीं भाशेन ना. तो परतून हाडपाचो प्रयत्न रमेश बाबान केल्लो आसा. हांव ताका थँक्यू म्हणटा. आनी आमचे कोडबी भाग आमचो नंदू भाव ताका वळखता. तो ट्रक पयलीं चलयताले, मागीर तो टेम्पो चलोवपाक लागलो. पूण ओरिजिनल ट्रक चलोवन तेणी फॅमिली केल्या. पूण आतां तो हातून आसा. हांव रमेश बाबाक थँक्यू म्हणटा. ताणें हांगा येयलो तो कॉन्सेप्ट जो काणकोणा ताणें केला, दुसरे कडेन केला तो हांगा केपें आतां आमी करतले हो विश्वास आमकां दिल्लो. आनी आमी जशें सांगलां सगळे हांगाचे सरपंच आसा, पंच मेंबर आसा, आदले सरपंच आसा, झेडपी आसा, सगळे लोक त्या भागा भितर कंट्रिब्यूट करून म्हणजे फिजिकल कंट्रिब्युशन प्लस बाकीचे कंट्रिब्युशन आमी करून त्या बेगिना बेगीन करून दितले. ते स्पोर्ट्स मिनिस्टर आनी तशेंच आमचे काणकोणचे आमदार आनी श्रमदामाचे आमचे सर्वे सर्वा सर रमेश चंदोडकराक आमी हांगा ह्या मुद्दम ह्या घरा खातीर आपयल्लें. आनी फाटल्या दिसांक म्हाका याद जाता की पावसाच्या दिसांनी जे पार्ट आसा जो मातयेचें घर आसा आनी पावसाच्या दिसांनी पार्ट आसा तो कोसळ्ळो. म्हणजे आमी म्हाका दिसता हांव कितलेशेच तेंप जालो हांव सरा बरोबर आसा आनी श्रमदाम हो कॉन्सेप्ट आमी पळयता आसतना एक मनांतल्यान खऱ्यांनी बरें दिसता की कितलेशेच आमी लोकांक पळयले जेंचे म्हाका दिसता घराक केन्नाच स्वप्न सुद्दां पळयलें जाल्यार फुडें केन्नाच आयुश्याक उब्या आयुश्यात तेंच्यान घर ते सर बांदून दिता तितलें बांदपाक केन्नाच जावचें ना. आनी तेंच्या घराची अशी एक परिस्थिती आसता की तेंच्यान तेंची इन्कमय सोर्स काय आसना. म्हणटकीर ते घराचे बद्दल चिंतपाचें आनी तेंची हेच आसना. म्हणटकीर त्या हातूंतल्यान सगळ्यात कितलेशेच लोकांक आज दिसता म्हाका बऱ्यांतली बरें अशें तेंची हे जाता तशें घर आज श्रमदामाच्या कॉन्सेप्टान बांदून दिल्लें आसा. आनी हें करता आसतना एक उमेद जाता की सरा बरोबर रावपाक आनी काम करपाक ह्या खातीर. कित्याक हेजे फाटल्यान म्हाका दिसता खंयचोच पॉलिटिकल हेतू जावं कसलोच केन्नाच सरान तें पळयल्ला. आनी एकूच पळयलें की मनीसपण जें आसा जें गांवपण जें आसा तें सगळ्याक एकटेन करून जे कोणाकय जर तर हेल्प करपाक मेळटा आनी गांव जर तर एकटेन जाता आनी त्या लोकांक हेल्प करपाक जाता जाल्यार ते कशे तरेन करून जातले हें त्या सरान म्हाका दिसता सगळ्याक दाखयिल्लें आसा. आनी एक मुद्दम सांगूंक सोदता की हे गोंयाकच न्ही आमचें म्हाका दिसता केरला सुद्दां फ्लड जाल्लो तेन्ना केरलाक सरान आमच्या घर बांदपाक सुरू केल्लें आसा. म्हणटकीर एक आमी विचार करपाक जाता की जे खंयच्या पॉलिटिकली दृश्टीन जर तर पळयतलो जाल्यार केरला आमकां खंयच्याच पॉलिटिकली दृश्टीन आमकां घर बांदप म्हणल्यार सरा खातीर घर बांदप म्हणल्यार म्हाका दिसता कांयच फायदो ना. पूण तरी आसतना जे मनीसपणाच्या हातून आनी
जे गरजूवंताच्या जाय तांकां आयज थंय सर पावल्ले आसात आनी हे घर सर आयज मुद्दम जावन आमी हे सांगताले आमचे आमदार आसा निलेश बाब काब्राल आनी ते दोगांनी मेळून आयज एक विजीट केली आनी सराचे हांव खरांच मनांतल्यान आभारी आसा कित्याक ह्या दिसाक तांकां मिनिस्ट्री मेळ्ळी आसा आनी इतली बिजी आसात ते अभिनंदनय करता तेंचे आनी त्याच बरोबर इतली बिजी आसतना सुद्दां वेळ काडून मुद्दम जावन ह्या घराक विजीट दिवपाक आयले पळयले आनी म्हाका दिसता त्याच तुरंत तेजेर सरान सांगलें की हे प्रायोरिटीचे घेवपाक जाय आनी ते घेतले म्हण ताणें आश्वासनय दिल्लें सरान आनी एक मिटींग जावन तेजे भितर स्ट्रक्चर बी कसो हें करप आनी तेजे बसून ह्या एक 10-15 दिसां भितर काम सुरू करता अशें म्हणून सांगलां.